फाटल्या महिन्यात पाडोशे सत्तरी हांगा फारपेटीच्या घडणुकेत मोहम्मद अख्तर आलम हो 35 वर्सांचो मजूर जखमी जाल्लो आनी ही घडणूक ताजी आसतनाच बिरेस्तार राती त्याच सुवातेर आनीक एक फारपेटीची घडणूक उक्ताडार आयली। या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी एअरगन कार्टूज आनी एअरगन जप्त करून एका मनशाक चौकशे खातीर ताब्यात घेतला। नमस्कार। कांय दिसा पयलीं पोडोशे सत्तरी हांगासर एका लेबराक गुळी लागपाची घटना जाल्ली आनी ही जी गुळी आसली ही गन शूटासून जाल्लेली आनी तेज्या मागीर जो लेबर आसलो ह्यो जखमी जाल्लो आनी तेका जीएमसीन उपचारा खातीर व्हेल्ले आनी ह्या वेळार जी गुळी आसली तेका तेजी जी गुळी आसा ती हांगासर म्हणजे गळ्याक लागलेली आनी जेन्ना डॉक्टरांनी तेजेर उपचार करपाक सुरवात केली तेन्ना डॉक्टरान सांगलें की ती गुळी आसा आनी जेन्ना जी गुळी जर भायर काडली जाल्यार तेका तेजो जीव वचपाची शक्यता आसा। तेका लागून जी गुळी आसा ही ती काडून आसली। तेज्या मागीर तेका उपचार करून तेका घरा धाडले आनी जेन्ना ही गजाल जेन्ना पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना पोलिसांनी घटनास्थळी वचून फॉरेन्सीक लॅबाक वचून थंय पंचनामा करून खुबश्या लोकांक चवकशी खातीर व्हेल्ले, चवकशी सुद्दां केल्ली, मात त्या केसीचें कितेंच जावना। आनी आज परत एक अजापाची गजाल जाल्ली आसा की काल रातचे म्हणजे काल बिरेस्तारा रातचे 11 सुमार अशीच एक घटना जाल्लेली आसा आनी त्याच जाग्याचेर परत एकदा गन शूट जाल्लेली आसा। एकटो मनीस थंय वाड्यावयलो चलत वयतालो तेन्ना गन शूटाचो एक आवाज येयलो आनी तेज्या फुड्यानच ती गन शूटाची जी पॅलेट आसा ही तेका थंय मेळ्ळी आनी तेणी ताबडतोब पोलिसांक कळीत केलें आनी जेन्ना बिचोली पोलीस थंय आयले आनी तेंच्यांनी मागीर ती पॅलेट आसा ती पळयल्या नंतर तेंच्यांनी वाळपय पोलिसांक कळीत केलें आनी वाळपय पोलिसांनी थंय वचोन जी पॅलेट्स आहा ती सद्या तेंच्यांनी हस्तगत केलेली आसा आनी अशें दिसून येता की जी पॅलेट्स आसा आनी थंयच्याच एका मनशान ती गन शूट केलेले आसा अशी खबर आसा। आयज पोलिसांनी थंय वचून पंचनामा केल्लो आसा, तशेंच फॉरेन्सीक लॅब येवन थंयच्यान ती पॅलेट्स आसा ही हस्तगत करून जी गन शूट कोणी केल्ली आसा ह्या मनशा कडच्यान तेंच्यांनी गन आसा ही ताब्यात घेतलेली आसा। अशें दिसून येता की परत त्याच जाग्याचेर गन शूट जाल्ल्या कारणान थंयचे लोक आसा हे भयभीत सुद्दां जाल्ले आसा आनी लोकांनी थंय एक तिडक व्यक्त केलेली आसा। कित्याक थंय एक लोकवस्ती आहा आनी ह्या लोकवस्तीत जेन्ना अशें गन शूट जाता आनी परत जाता आनी हेजेर कोणूच कितेंच कारवाई करिना, तेका लागून पोलिसांनी सुद्दां ही गस्त वाडोवपाची अशी मागणी केलेली आसा। सद्या वाळपय पोलिसांनी एकट्याक चवकशी खातीर ताब्यात घेतलेले आसा आनी जी गन आसा आनी पॅलेट्स आसा ही ताब्यात घेतल्या नंतर आयज चवकशी 125 सेक्शनाचेर एकाक डिटेन केलेले आसा। फुडली कारवाई आसा ही वाळपय पोलीस करता, मात जेन्ना एका जाग्यार परत गन शूट जाता आनी पोलीस कितें करिना तेका लागून लोकांनी तिडक व्यक्त केल्ली आसा आनी भर वस्तीत जेन्ना अशे लोक जेन्ना हांगा थंय फिरता आनी परत जर अशें कोणाचेर जालें आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हेची जबाबदारी कोण घेतलो अशें लोकांनी थंय प्रश्न निर्माण केल्लो आसा। पोडोशे गांव ह्यो एक क्रायमा खातीर फेमस आसा आनी परत क्रायम जाता, तेका लागून पोलिसांनी हांगासर तशेंच सरकारान हांगासर कितें तरी कारवाई करपाची गरज आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।